मोगाच्या बाबा भयणीनो, फाटल्या दिसांनी आमी जेजून दोंगरार बसून व्हड प्रवचन केल्लें ताचे आमी नियाळ केला आनी करीत आसात. फाटल्या दिसांनी जेजून एके भाशेन मोसान दिल्ले तांचे रितीचे 6 एंटिथेसिस म्हणजे तुमी अशें आयकलां, पूण हांव तुमकां सांगतां. अशे भाशेन जेजून तांकां एक नवो रस्तो, नवी चाल दाखयल्ली. आज आमी ह्याच प्रवचनाचो दुसरो भाग सुरू केला. आज जेजू ह्या धर्माचे भक्तीचे 3 खांब्याचेर विचार मांडटा. मागणें, धर्मदान आनी उपास. हे 3 खांबे गरजेचे. जर जेदेवानी खरेंच पाळल्या तांकां तांचो आनी देवाचो संबंद घट जातलो, तशेंच तांचो आनी पेल्याचो एक संबंद घट जातलो, जावपाचो आसलो. आनी अशें केल्यार तांकां सगळ्या राज्यान प्रवेश करूंक संदी मेवतली. पूण जेजू तांकां सांगता शिरकावन म्हणटा, तुमी ही 3 खांबे मांडटात न्हय तुमच्या सोडोवणे खातीर, पूण लोकांनी तुमकां व्हड अशें म्हणून तुमी मांडटात. जेजू ह्या 3 खांब्याचे विचार आमकां कितें सांगता जायत. जेजून आमकां एकूच खांबो दिला, देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. हो जावन आसा आमच्या धर्माचो एक खास खांबो. जर आमी देवाचो मोग करता जाल्यार आमी मागणें करतल्यो. तशेंच गरिबांक, कसल्या पिडेवस्तांक आमी ताका आदार दितलो. तशेंच आमी उपास करतले. तर आज खास आमी ह्या जेजून दिल्ल्या खांब्याचेर विचार करुया. ही आमची भक्ती आसा. कितलो वेळ आमी मागण्याक घालता. जेन्ना आमी मागणें करता आमच्या खास खोलींत, खास जाग्यार, तेन्ना आमचो एक भाशेन हो संबंद देवाची घट जाता. नाचें फळ आमी साद्या जिवितांत आमकां दिश्टी पडटा. जर आमच्या आनी देवा मदें एकवट ना, संबंद ना, तर आमी तेचें रूप आमकां आमच्या बाब मणी मदें दिश्टी पडचें ना. खास आमी देवाक मागुया. 2 दीस आमी थोडो वेळ मागण्यांक घालूंक आनी हो वेळ मागण्यांक घालिल्लो ताचें फळ आमकां आमच्या जिवितांत मेळूंक.